आज हांगा बरें पावस शेणोवन आसा आनी मुखल्या 4-5 दिसांनी बरो पावस आसतलो हांगा. म्हजो एकलो इश्ट ताका एक पिशें कितें गे म्हणल्यार कोणाची म्हणी बर्थडे आसा जाल्यार ताणें गिफ्ट ऑर्डर करून तांकां ते सरप्रायज जावन दिवचें. पूण फाल्यां जावन आसा ताचें बर्थडे. म्हाका गोत्तो ना कोण काले दिता म्हणून. हांवें एक ताचे नांवार एक गिफ्ट ऑर्डर केला. ते मोस्टली आज सकाळी येजी आसले, म्हाका खंयचे अपडेट येवना. पूण आतां घरा लागशीं वचून पळयता ते आयला गी ना गी म्हणून.